गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान भाजपाच्या गिरीराज पै वेर्णेकाराक तेणेच कांय तेंपा आदीं दिल्ले पुरावे आनी व्यंगा दाखयत उताणो वडयला। विजय सरदेसायाचेर केल्ले सगळे हल्लो परतावन लायल्या। लोकसभा वेंचणूक जसजशी लागीं पावता तसतशे राजकीय पक्षांचे दाखोवपाचे आनी खावपाचे दात दिसपाक लागतले खरे। गोवा फॉरवर्डान ते दिकेन गियर घातला। विजय सरदेसाय भाजपांत वचपाक सोदतालो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी पक्षाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन खंय विजयाक पार्टेन घेवपाक न्हयकार दिलो। भाजपाचे पत्रकार परिशदेंत गिरीराज पै वेर्णेकारान आरोप केल्लो। ताच्या कांय आरोपांक गोवा फॉरवर्डान जापो दिल्यात। मुख्यमंत्री जाता म्हणून आमच्या अध्यक्षाक दिल्लीच्या हॉटेलांत पांय पडपाक आयिल्लो हे पुराव्या सकट हांव दिवपाक सोदतां, पण आयज दिना। बाकीचे सगळे तेजे पुरावे दिता हांव। दुसरे, तो म्हणटा की आमी एकूच गोवा फॉरवर्ड एक पार्टी आसलो। हय, आमी एक पार्टी आसलो आमदार, आमकां अभिमान आसा ताचो। एक आमदार आसून सुद्दां गोंयच्या विधानसभे भितर गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराचो प्रश्न तितल्याच पोटतिडकीन तो मांडटा। गिरीराज पै कोण? जाका सादो एक काउन्सिलर किंवा वार्डा भितर जर इलेक्शन रावतलो जाल्यार फॉर्म भरपाक 2 मनीस लागतात। एक प्रपोजल आनी एक हँडल करपी तो ताच्यान जायना। हो भारतीय जनता पक्षाचो कामाक दवरलेलो मानाय। हो पगाराक वता, आपलो पगार कितलो आनी आपले उलोवप कितले हे तें कळपाक जाय। हांव मुद्दाम हे कित्याक म्हणटा, पगाराक कितें दवरले पुरावो दिता तुमकां हांव। ताणी म्हाका दिसता फॉक म्हण केल्लें, कितें फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स म्हणून तुमकां सगळ्यांक येतली 2012 व्हडले हाफ पेजी ती सारकी एनजीओ काडून हो करप्ट तो करप्ट म्हणटालो। कोण करप्ट आनी खंयचे करप्ट म्हणून जे म्हणटालो ते आज कोणा बरोबर आसा? एकदा फॅमिली राज आज 3 जोडपी विधानसभे भितर आसात। ती 3 जोडपी कोणाली खंयची फॅमिली राजाची? भारतीय जनता पक्षाचे। ज्या हाजेर तो पोटतिडकीन उलयताले ते आज कोणा बरोबर आसा? हे गिरीराज पै मातशें एकदा आपले फाटले आपूण कितें उलयतालो ताचेर उजवाड घालचो। तिसरो, मायनिंग टीम म्हणटालो। ही मायनिंग टीम आज पुराय कोणा बरोबर आसा? ही गिरीराज पै मातशें आमकां सांगचें। हो बाबूश मनसरात आमचो बरो मित्र। ह्या बाबूश मनसराताचेर कितें बरयलें तें वाचात। एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना आज हो खंय आसा? कोणाच्या माणी लावन बसला? आमच्या अध्यक्षाचेर चड उलयलो पूण तो 5,000 वाटून 30,000 जावचो ना हे ताणें लक्षांत दवरचें। हांव गिरीराज पै परत एकदा सांगता, तुजी सादी निवडून येवपाची कापस्ताद ना। हांव म्हणटा लायकी ना वार्डाक काउन्सिलर जावपाची किंवा पंच जावपाची। निकतेच जावन गेल्ले विधानसभा अधिवेशन एकट्या विजय सरदेसायान गाजयले। आपली बुद्धिमत्ता आणि गिन्यान वापरत ताणें सत्ताधाऱ्यांक घाम काडलो। ताची खोशी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायली। आमच्याकडे एकूच आमदार आसा, पण ज्या पद्दतीन ताणें कालची विधानसभा सुद्धा एक हाती गाजयल्या ते पळोवंक गेले जाल्यार सामान्य मनीस जो जोडटा त्या कॉन्फिडन्स चालूच म्हाका दिसता की आमी गोंयभर आमी संघटनेचे आमी काम हे फुडें व्हरतले। जो पळय गोंयचो आवाज जो आसा पळय आनी लोकांचे जे प्रश्न जे आसा, जी अडचणी आसा किंवा खंयसर पावपाक जाय जाल्यार तो एकूच मनीस आसा, विजय सरदेसाय असेंब्लीन मांडटा आनी रिजल्ट दिता। गोंयच्या लोकांक रिजल्ट दिता। भले तो ऑपोजिशनान आसूं पण आयच्या घडयेक दिसता की कोण तरी ह्या सरकारा विरुद्ध उलयता म्हणून, आनी हे अशेंच चालू दवरतले। फॉर एक्झाम्पल आमच्या मया मतदारसंघान मायनिंगेचो इश्यू आसलो, पण जेन्ना पण हांवें तांकां सांगलें की मायनिंग अशें ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा, फाटी फुडें पळोवपाचें ना, जे रॉंग ते रॉंग, वेळ पडल्या भितर पडल्या जाता, आमी पडल्या सुद्धा भितर, पण हायकोर्टान कितें तें दाखोवन दिल्लें आसा। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी संगीता ओली।